Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n'è andato. È venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamoli con fiducia, apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche, ognuno conosce bene, invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà. Rinnovo a tutti voi i miei auguri per l'anno appena iniziato. Come cristiani rifugiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune, mettendo al centro i più deboli e svantaggiati. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, nostra casa comune. What do you think of when you hear the word law? Unfortunately, many tend to think of laws as negative things that restrict our freedom or make us do something we really don't want to do. Hello, Father James Kubicki here, and those thoughts came to me in light of the saint whom we honor today, Raymond of Peñafort, a Dominican priest and archbishop who gathered together all the church's laws in the 13th century and who's known as the father of canon law. Maybe you're thinking that while the world might need laws to protect individuals and society as a whole, the church shouldn't need laws. Well, if we were all saints, we probably wouldn't need laws, but even good people can come into conflict with one another, and so we need laws to keep order. When he approved the new Code of Canon Law in 1983, Pope John Paul II wrote the following: "The Code of Canon Law is extremely necessary for the Church. Since the Church is organized as a social and visible structure, it must also have norms in order that the administration of the sacraments may be adequately organized, in order that the mutual relations of the faithful may be regulated according to justice based upon charity, with the rights of individuals guaranteed and well defined." Thus, canon law, like all good law, serves a good purpose and should be respected. Ultimately, it's an attempt by the Church to help us all follow the law from which all laws come, God's law. From the very first sin until today, it's been the denial and breaking of God's law that's led to our sorry state. Psalm 119, the longest of the 150 Psalms, put it well. "Happy are they whose way is blameless, who walk in the way of the Lord. Happy are they who observe his decrees, who seek him with all their heart."
Novena prayer to Saint Joseph Vaz. Loving Father, through the wonders of His mercy, your Son sowed the seed of your word into the hearts of people. Following in His footsteps, your servant Saint Joseph Vaz spent his whole life doing good by the inspiration of the Holy Spirit and under the patronage of the Virgin Mary. And so he showed us that we too can win the crown of blessedness by walking in the footsteps of your Son. We rejoice that you placed your seal on his heroic life and inspired your holy church to declare him a saint. Now, through his intercession, we implore you to grant us this favor. Kindly pray silently for your intentions. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे बेटीन आयज जावन आमी बागेवन जुजे वाजाची नोवेना सुरू करता. खेरीत भाशेन बागेवन जुजे वाजाक आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्याक देवा मुखार घालून आमची सगळी मागणी ह्या दिसांनी देवा मुखार आमी दवरुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. आयज दितोजा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या अंजेलिना नोरोना हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयता बातिस्ता कुलासो आनी आयडा गोम्स. देवान तांच्या लग्नाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. लेस्ली रिबेलो आपणा पासत खेरीत भाशेन मागूंक लायता. ताची भलायकी बिगडलेली आसा. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. कालच्या दिसाक आनी पयरच्या दिसाक आमच्या गोंयांत कितें घडलां तें आमी जाणा. भोव करून मेलावलीच्या लोकां सवें आमचो सरकार तांचे सवें इतलो क्रूर जायना जावं आनी आपलें मन बदलूंक आमी खेरीत भाशेन ह्या मेलावलीच्या लोकां पासत आयच्या दिसाक बागेवन जुजे वाजाक मुखार घालून तांचेय पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. बाबा भयणीनो, संवसारांत आमी जियेतना देवाक आमी पळयना वा आमकां देव दिश्टी पडना. पूण आमच्या दिसपट्टी जिवितान आमी जियेता तेन्ना आमचे शेजार सामारे, आमचे खासगी भाव, आमची सोयरी दायरी आमकां दिश्टी पडटात. आज बागेवन जुवांव आपले चिठीन बरयता, दिश्टी पडना ते देवाचो मोग आमी केलो जाल्यार आनी दिश्टी पडटा ते आमच्या भावाचो आमी दुयेस केलो जाल्यार कसलो फायदो. आमी खरेंच आमच्या भावाचो मोग करूंक ह्या संवसारांत वावरूंक गरज. आमी जायते फावटी आमच्या भावाचो दुयेस करूंक सोदता. आमी ताका नाकारता, आमी ताका किकोन करता, आमी भायरायता, आमी दुस्मानकाय वाडयता. बागेवन जुजे वासान आपल्या जिवितान खरेंच आपल्या भावांचो मोग केलो. सिलोन गांवांत गेलो आनी सगल्यांचो मोग करून तो सगळ्या समाजाक एकवटान बांदून देवाचें राज विस्तारूंक वावुरलो. आमच्या जिवितान तेंच करूंक आमी ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगण्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून थोड्यान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासोद बागेवन सदांच्यांक वर मरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर्प द्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या पोरसांक तूं सासणीक पोरचोड, तुजो सासणीक पोरचोड तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सुरवंडाराचो पूर्ण प्रकाश आमी ओडकोसो कोर आनी आमची ओडूक वाडोवन चडोवन सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक.
भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप किती चांदो देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग कोत्तां अशें हांव म्हणटां, पूण आपल्या भावाचो देवूस करीत जाल्यार हो मनीस फुटकिलो. आपूण दिश्टी पडटा त्या भावाचो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना तो देवाचो मोग कसो कोत्तलो. खरेंच आमी ताजे कुडी आज्ञा घेतल्या ती ही. जो कोण देवाचो मोग कोत्ता ताणें आपल्या भावाचो मोग कोत्चो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हणटा म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताचे भुरग्यांचो मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हणून एक खुणी अवी आमकां कळोन येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताज्यो आज्ञा पाळटा. खरें ते देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताज्यो आज्ञा पाळूंक आनीक ताज्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां आनी संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून तुज्या मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजा तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवाची नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताचे हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजी पुरजेची मुनसुबी करतलो आनीक तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलमांक आनी जबरदस्ती कोत्तेल्यांक तो सोडयतलो. ताजो जीव ताजे दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तामो नासता ताजे खातीर मागण्यान चलयतलो. दीसभर ताजेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताजें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सर तें तोगो. पितुमीचेर सगळीं कुलां ताका लागून आपूण भोव सदोवी म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताजें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका पुरगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू पवित्र आत्म्याच्या बोडान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वळवीक सांगतालीं. जेसू नाझरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवय प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें
आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पवित्र पुस्तक कोडून आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो भाग्यून सुवाव आपले पयले चिटीन आज आमकां सगल्यांक शिडकायता. आमी जायते फावटी दिसनात त्या देवाचो उदीक मोग करता. इतलें की आमी ह्या दिसनासलेल्या देवाक दान पेटीन आमी जायते पयशे घालता, आमी जायते वस्तू हाडून दिता देव मंदिरांनी, आमी जायते वस्तू करूंक सोदता देव मंदिरांत गरज करपाची. पूण जायते फावटी दिसता त्या भावाक आमी बाबा भयणो आमची नदर आड करता, आमी तांकां किकोन करता, आमी पळयना, आमी जायते फावटी मोग करूंक विसरता. आनी भाग्यून सुवाव म्हणटा हांव देवाचो मोग करता अशें कोणूय म्हणत, पूण आपल्या भावाचो दुयेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आमच्या जिवितांत आमी फोटिंगपण जायते फावटी चलयता, कित्याक दिसना त्या देवाचो मोग करूंक सोंपें, कित्याक देव उलयना. पूण दिसता त्या बाबाचो मोग करूंक आमकां जायते फावटी आगोड. जायते फावटी ह्या बाबा भयणीचो आमी मोग करता तेन्ना ती आमकां जायते फावटी किकोन करता. आमी म्हणटा हाचे मुखार पासियेंस काडूंक, हाका परतून परतून सांगूंक म्हाका बेजार आयलो, हाका परतून परतून निटायेर हाडूंक म्हाका सायबा तूं पासियेंस दी, अशें आमी जायते फावटी देवा लागीं प्रार्थून मागता. जायते फावटी चुकता त्या भावाक आमी जायते फावटी बोगशिता, पूण तोच भाव परतून परतून ती चूक आमचेर करता, आमचे आड तो वेता. जायते फावटी जी कोण आमची नांवां विबाडटात तांकां आमी बाबा भयणो बोगसणी दिवंक फुडें सरतात, पूण ती झगडीं झुजां करून आमचे मुखार येतात. असले वेळार आमी कितें करचें? आज भाग्यून सुवाव आमकां म्हणटा जरी तर तूं देवाचो मोग करूंक सोदताय जाल्यार पयले सुवातेर तुज्या भावाचो मोग कर. तेन्नाच की देव खरेंच ह्या भावा वरवीं तुजे लागीं उलयता म्हूण गमतलें. आमकां बाबा भयणो जायते फावटी आगोड हें करूंक. जेसून आपल्या जिवितान हेंच केलें. जेसू देवस्थानांत गेलो आनी सर्वेस्पराची बरी खबर जी ताका ह्या संवसारांत धाडूंक त्याच देवान निर्मिलोलो ती ताणें परगटली. ताका अभिशेक करून सगल्यांची पातकां, सगल्यांक बाबा भयणीनो निसणटणांतले निवारूंक, सगल्यां खातीर सोडवूण हाडूंक त्याच बापान ताका धाडलेलो. ही सोडवूण हाडूंक आपलें कार्य जें बापान दिल्लें तें जेसून आपल्या नदर आड घालूंक ना. न्हय म्हूण तो विसरूंक ना. जायते ताका जुलूमशाही ताच्या काळार वचताली, जायतो किकोन ताका लोक करतालो, जायतो लोक ताका भायर येतालो, जायतो लोक ताका आयकूंक फुडें सरतालो, जायतो उरपूंची ताचे फाटल्यान वेता. तरी पूण आपलें कार्य आपल्या बाबा भयणा सवें कितें तें जेजू विसरलो ना. बाबा भयणीनो, आयच्या आमी ह्या जबाबान म्हणलां तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. कित्याक पडटलीं? कित्याक जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. खरेंच आमच्या देशांत ह्या दिसांनी जायते फावटी आमी जुलूम आनी जबरदस्ती पळयता. नाका आसलेली वस्तू जबरदस्तीन करतात, नाका आसलेली वस्तू लोकांचे जुलूमशाही कशी बाबा भयणीनो जे अधिकारी आसात ते आपूण करूंक सोदतात. आमी असले वेळार देवाची कृपा मागुया, देवाची जाणवाय तांचे मोतीन घाल म्हूण मागुया. आमी इतलेंच न्हय, आमचे मुखार आमच्या दोळ्या मुखार जें कितें घडटा ताचे खातीर आमी प्रार्थना करुया, आमचो ताळो आमी उबारुया. आमी जायते फावटी भितर रावन भिवन कांपेरो सोडून आमचें जिवीत आमी सारूंक बाबा भयणीनो सोंपें न्हय, पूण आमी अदीक आनी अदीक फुडाकार दिवंक,
अदीक आनी अदीक ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागूंक, अदीक आनी अदीक आमी बरोवंक, अदीक आनी अदीक आमचो आवाज भावा भयणो आनी तेंको हे असल्या भावा भयणांक दिवंक आमकां सगळ्यांक बोड मागुया. जेजून आपल्या जिवितान हेंच केलें. अत्याचार चलता थंय, जुलूमशाही चलता थंय, जंय समाजान भायर आयलेले आसले, जंय समाजान भावा भयणांक नाकारलेले, जे समाजान पातकी म्हूण सोडून दिल्ले, असल्या भावा भयणांचो ताणें मोग केलो आनी देव आसा म्हूण तांकां दाखोड केलो. देवाचो मोग आमी करता जाल्यार आमच्याय भावाचो मोग करूंक, आमच्या भावा भयणांक अदीक आनी अदीक मानान लेखूंक, आमच्या भावा भयणांक फावो तो दर्जो आमी दिवंक वावरुया. आनी सगळ्या ह्या समाजान आमी जियेतना अदीक आनी अदीक देवाचें राज विस्तारूंक आमी दिसपटी ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं करूंक आमी प्रयत्न करुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजें कोडचें घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सूर काडे आनी सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयचे दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. सर्गीं तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. दिसपूर्वी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासा करात. बाबार्ताचो गूड पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थरलें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणांत कापयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. तूं म्हज्या भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. आत्मीक कमन्याव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तुवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान
तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आखीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesus sorbondara, tuklik toshe sane, toshe ami tuka amchi goros. Jesus sorbondara, tuklik toshe sane. Sorbondara, toplik soshe sane, toshe ami tuka amchi goros. Jesus sorbondara, toplik soshe sane. उभी राहूया, प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुळी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारके कोर म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बागयोन जुजेवाजाची नोवेना आयज तावन सुरू जाल्यान खेरीत भाशेन बागयोन जुजेवाजाक फुडें घालून आमी आमचें मागणें मुखार दवरुया. सगळीं बराबर म्हणुया. देवा,
देवा तुझ्या याज्ञिका तुझ्या याज्ञिका बागेवन तुझे वाजाचे देखीन तुझे वाजाची आनी मुणयारपणा वरवीं आणि मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक तुवें तुझे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यंत आजयेच्या श्रीमा परजोडायली परजोलायली तुझ्या चाकरान तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगटून तुझे देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची उत्तम जिविताची देख दिली आमी आमच्या झुजांत आनी असोक्तायेन पुण्यवन जिवीत जोडूंक आनी ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदारां आमी जावंक मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन खेरीत भाशेन जुजे वाजाचे मोजतीन सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागुया जी कोण पिडेस्त आसात तांचो ह्या वेळार उगडास करात स्वर्गीच्या बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी ओडचोण्यांक सांपडलेल्या ताय तुझें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका बागेवन तुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सोवार अजापां करून तिची मधुराय लोकांक दाखोवंक हजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडूय आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमचे मागणे देवाचो उपकार मागून दवरात जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन एक चोत्राय दोरची दोर दिसाक तेर्स आमच्या घोराब्यान करूंक आमच्या वॉट्सॅप ग्रुप्सांचेर आमी हो तेर्स पाठयल्लो आसा इंग्लिजीन तसो कोंकणींतल्यान दोनूय भासांनी तो पाठयल्लो आसा तुमकां दिसता ते भाशेन तुमच्या घरान ह्या दिसांनी बागेवन जुजे वाजाची नोवेना आनी बागेवन जुजे वाजाचो तेर्स सदांच करचो सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उत्सुन्यांत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Gloria